गिरवडे म्हापशेच्या बालनाट्य मंडळान प्राचार्य दिलीप परदेशीचे अबोली हे नाटक सादर करून कोरोनाच्या सुक्या सडसडीत वातावरणात नाटक मोगींक धादोसकाय मेळोवन दिली। नाटकाक प्रेक्षकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। गिरवडे म्हापशेच्या श्री भूमिका सातेरी देवस्थानान वर्सुकी स्थापना दीस व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयलो। घुमटवादन, दिवजां, पावणी, पालखेकय भाविकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो। या देवस्थानचे श्री भूमिका सातेरी देवस्थान गिरी ही देवी आमची ग्रामदेवी जावन आसा। गिरी 54 वर्सां ह्या देवस्थानचे कार्यक्रम चालूच आसा सारखे। आणि ह्या वर्सा जसे कोविडाचे त्रास आसून सुद्दां ही 3 वर्सां जाल्यार भरगच्च असे कार्यक्रम जाल्यात, जितून आमी प्रत्येक 3 वर्सांक ना म्हटल्यार या गेल्या 3 वर्सांक आमी प्रत्येक वेळाक लोकांची गैरसोय न जाता तेच्या खातीर आमी सॅनिटायझरची जी सेवा हांगा तयारी दवरलेली आसा। गेल्या फावटी तर आमी अक्षरशः पालखी वांगडा सॅनिटायझर, ग्लावजीस आणि मास्क ही सुद्दां आमी प्रत्येक लोकांक दिवन आमी ते देवकृत्य जे कितें आसलें तें आमी करून घेतलेलें आसा। या कार्यक्रम म्हटल्यार आमी आतां भरगच्च अशे 9 दीस आमचे कार्यक्रम आसता। देवूळ धाकटें पण कार्यक्रमान आमी खंयसरूच कमतरता केलेली ना। पयल्या दिसाक देवी कडेन नवचंडी आसता, दुसरे दिसा देव रवळनाथाचो लघुरुद्र आसता, तिसरे दिसा अभिषेक आसता आणि मुख्य दिवस म्हणजे आमचे वाडदिवस आणि जत्रोत्सव आसता। वाडदिवसा दिसा तर भरपूर गर्दी, महाग सम्रातना आसता, भरपूर गर्दी आसता। जत्रोत्सवा दिसा तर अक्षरशः आमकां सकाळचे 9:30 ती पालखी भायर काडटा, ती 12-12:30 मेरेन आमच्या मंदिरांत पावता, सबंद गिरी गांवांत भोंवता आणि मागीर नाट्यप्रयोग जाता। नाट्यप्रयोगा खातीर सुद्दां एक फिक्स राती जाल्लेलो आसा। एक राष्ट्रीय प्रासादीक नाट्य मंडळ आसता, दुसऱ्या दिसा नवनीत बाल नाट्य मंडळ आसा। हे दोन्ही नाट्य मंडळ अशें आसा जितून आमी तांकां सांगलेलें आसा की गिरी गांवच्या पुरती जे तुमचे कडेन तयार जाता, म्हणजे एक कलाकार तयार जाता, त्या कलाकारांक घेवन तुमी नाट्यप्रयोग सादर करचे। कालचे नाट्यप्रयोग जाले, आज सुद्दां एक सांगचें दिसता की नवनीत बाल नाट्य मंडळाचो एक हौशी कलाकार रत्नाकर गुडुळेकर हेणी म्हाका दिसता जी आपणाची दुसरी रात आसा ती रात केन्नाच सोडूंक ना तेणी भायलें नाटक हाडून करूं ना। भले ते कडेन नाट्य कलाकार तयार जायना, पण ती कशी तरी एडजस्टमेंट करून तेणी नाटकाची जी इतली वर्सांची परंपरा आसा ही परंपरा तेणी चालून दवरली आसा। सांस्कृतीक आनी धार्मीक विधी बरोबर 4 बऱ्या नाटकांची मेजवानी लोकांक मेळ्ळी। तातूंतलें एक नाटक म्हटल्यार गिरवडे म्हापशेच्या बाल नाट्य मंडळान सादर केल्लें प्राध्यापक दिलीप परदेशीचे अबोली। पळयात कांय खीण। मी कुठं सिगरेट ओढतोय? अरे हो 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 हो, अरे मी जादू करतोय, बंगाली जादू। बंगाली जादू हे बघ, नाकातून सुद्धा दूध काढून टाकतो बघा। बिघडला आहे तो। सिगरेट उठतो आहे यावर, सिगरेट उठतो आहे यावर बघा। आणि मला सांगतो की नाकातून दूर काढतो। नाही, शक्यच नाही। गोवा 365 खातीर गिरी म्हापसाच्यान जवाहर बर्वे।